प्रशांत नायकाक सरपंच करून आमी आजोशी मंडोर पंचायतीन पॅनल फॉर्म केल्ले. मात आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा परत परत प्रशांत नायकाक आपल्या वटेन हाडपाक दबाव हाडीत आसा. मात आमचे भिवपी मनीस न्हय, आमचे रेव्होल्युशनरी स्वाभिमानान निवडून आयल्यात, पयशांनी न्हय. पॅनल जावं वा ना जावं, मात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे उमेदवार गोंय राखपा खातीर वावुरतले म्हण आमदार विरेश बोरकार उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. 12 तारखेक आमची एक पंचायत फॉर्म जाली, ती म्हणजे आजोशी मंडोर पंचायत. हांगा आमचे कडेन कॅन्डिडेट जे आमचे आजीचे कॅन्डिडेट आसले ते जिखून येयले. तसोच जो आमी सरपंच म्हणून डिक्लेअर केलो प्रशांत नाईक, डेप्युटी सरपंच म्हणून डिक्लेअर केले तेजस्वी नाईक, आनी हे पंचायतीचे फॉर्मेशन जे स्ट्रॉंग फॉर्मेशन आसा ते आमी फॉर्मेशन केले. आणि सरकारान खंय ना खंय प्रेशरायज करपाक जावं दुसऱ्यांचे कॅन्डिडेट आपणा सायडीन हाडपाक सगळे कडेन त्यांची प्रयास चालू आसा. आणि जो बीजेपीचो इतलो दबाव हो चालू आसा सगळे कडेन, हांगाच न्हू गोंयभरान खंय खंय पंचायती कोण इंडिपेंडंट बसून करपाक सोदता ते म्हणटा आमी बीजेपीची पंचायत स्थापीत करपाक सोदता म्हणून. आणि हेच्या पयलीं म्हणटाले की आमी बीजेपी पार्टी लायनाचेर इलेक्शन कंटेस्ट करिना. आता त्यांचो एक्स एमएलए जो बीजेपीचो एक्स एमएलए आसलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा हो सांगता की आपणान कॅन्डिडेट घातलेले म्हणून. जर तेणे कॅन्डिडेट पयलू घातलेले नाल्यार तेणे कित्याक आउट करूना की आपणाचे हे कॅन्डिडेट आसा म्हणून, केन्नाच आउट करूना. आणि आयज तो म्हणटा की जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा जावं बाकीचे नॉर्मल कॅन्डिडेट आसा ते आपणाचे कॅन्डिडेट, सगळे आपणाचे कॅन्डिडेट म्हणटा. आख्खे सानंद्रे मतदारसंघात आख्खे जे घातलेले जावं निवडून येयले ते चडशे आपणाचेच कॅन्डिडेट म्हणटा. सो हेका म्हटल्यार लज दिसपाक जाय. आमी तशें केन्नाच म्हणटा, आमी कितें आसा तें आसा, ना तें ना. भशेन पयशे मसल पावर सगळे यूज करून तुवें कॅन्डिडेटाक निवडून हाडले आसतले. थोडे तुजे आसतले, मात सगळे तुजे ना. सगळे म्हणटा इंडिपेंडंट म्हणून. मुद्दम पळयात कितले इंडिपेंडंट जाता आनी कितले तुजी जाता तेंय कळपाक जाय. मात म्हाका प्राउड फिलिंग येता, कारण आमचे जितले कॅन्डिडेट येयल्या ते कॅन्डिडेट विथआउट स्पेंडिंग मनी जावं मसल पावर यूज करिनासतना स्वाभिमानी आमचे जे कॅन्डिडेट आसा, रेव्होल्युशनरी जावं म्हणटा तांकां तशें निवडून येयल्या. ते 1 येवं 2 येवं 10 येवं कितले येवं कॅन्डिडेट निवडून येयला तो स्वाभिमान. आनी तेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक रिस्पेक्ट आसा आनी हो रिस्पेक्ट आमी दवरितले.